नमस्कार येवकार गोवा टुनायट सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। हायस्कुलांनी भुरग्यांक मिड डे मील दिवपी सेल्फ हेल्प ग्रुपाची 6 म्हयन्याची पेंडिंग बिलां फारीक करूंक सरकार तयार। 105 सेल्फ हेल्प ग्रुपाची 13 कोटीची बिलां 6 म्हयने पेंडिंग। कोंकण रेल्वे मार्गार गोंयच्या पहिल्या वंदे भारत ट्रेनीक फाल्यां फ्लॅग ऑफ। प्रधानमंत्री मोदी दाखयतलो व्हर्च्युअल बावटो। मडगांवां फ्लॅग ऑफाक रेल्वे मंत्री आनी मुख्यमंत्री। कोलवाळचे सेंट्रल जेलींत कांडा चालूच। 30 मोबायल, इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स, तंबाखू प्रॉडक्ट जप्त। आयजी प्रिझनाची राती उसरां धाड। जेल प्रशासनाचेर सुरक्षेचेर प्रस्नचिन्ह। गोंयांत फाल्यां परवां G20 कार्यगटाची तिसरी बसका। स्टार्टअप 20 गोवा संकल्पनेक लिंक। बिझनेस इनोव्हेशन स्टार्टअप्सांचेर चर्चा। मुख्यमंत्र्याचें खासा उलोवप। नवे शेक पॉलिसींत गोंयकार सोडून भायल्यांक शेक दिवंक मेळचें ना। शेकांची फक्त कळंगुटे कोफू जावं। बटन फुनेलांचें राजकारण। चवकशी एक्शन जातली। मंत्र्याची शिटकावणी। गोंयांत जाल्ली उदरगतीची कामां लोकां मेरेन पावोवंक बीजेपीची विकास तीर्थयात्रा। मोदी सरकारान 9 वर्सांत केल्ल्या कामाचेंय रिपोर्ट कार्ड। जनसंपर्क अभियानाची तयारी। पिलार नेवरा पोन्ने गोंयांत कदंबा घालची। आरजेचो कदंबा एमडी घेराव। दोगांयची बाचाबाची। जुलयांत 100 EV बसी। पोरणी कदंबा रुटार घालता। एमडीचें आयचें फाल्यां। स्पेशल ऑलिंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्सांत गोंयची 22 भुरगीं चल्लीं जर्मनी। संजय स्कुलांत रवाना करपाची कार्यावळ। भुरग्यांक उर्बा। डिसेबिलिटी कमिशन। शिक्षक ट्रेनरांची तुस्त। नॅशनल गेम्सांत फुटबॉला बरोबर बीच फुटबॉलाचो आस्पाव। गोवा फुटबॉल संघटनेच्या प्रस्तावाक ऑलिंपिक संघटनेचो बावटो। GFA अध्यक्ष म्हणटा नॅशनल गेम्सांत GFA तयार। हायस्कुलांनी भुरग्यांक मिड डे मील दिवपी 105 सेल्फ हेल्प ग्रुपांची 6 म्हयन्यां सावन पेंडिंग बिलां फारीक करूंक शिक्षण खातें तयार जालां। केंद्राचो इन्स्टॉलमेंट आयिल्लो ना। राज्य सरकार आपल्या शारांतल्यान पयशे फारीक करूंक तयार जाला म्हूण शिक्षण संचालक प्रुडंटा कडेन उलयलो। सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे शिष्टमंडळ संचालकाक मेळ्ळें। 13 कोटींची बिलां पेंडिंग आसात। हायस्कुलां सुरू जावंक मोजकेच दीस उरल्यात। मिड डे मिलाची पेंडिंग बिलां फारीक करात ना जाल्यार सर्व्हिस ना म्हूण सेल्फ हेल्प ग्रुपांची शिटकावणी। शिक्षण संचालकाक शिष्टमंडळ मेळ्ळें। पयशे हातार पडना जाल्यार जुलय म्हयन्या सावन मिड डे मील खंय बंद। 105 सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे मेळून सुमार 13 कोटी पेंडिंग। इश्यू कितें आसलो आमची न्ही 6 म्हयन्याची बिलां पास जावंक ना। 6 मंथ लास्ट 20 to 23। सो आमी ते विचारूंक येयले आमच्या बायलां कडेन पयशे ना कशें करतली तेन्ना। आनी सरान आमकां आतां इन्शुरन्स दिला की 20 हेका नेक्स्ट विकाक मेरेन 10 तारीख मेरेन तुमची बिलां जातली तेन्ना तुमी स्टार्ट करचें म्हणून। आमी कितें चिंतलां भुरगीं उपाशी पडटा म्हणून आमी कशें तरी हे 8 दिसांनी बील येतलें जाल्यार आमी स्टार्ट करतली। आनी आमी ताका मेमोरेंडम दिला सपोज हे जुनान आमचे पास जायना जाल्यार जुलयान आमी स्टॉप करता। कितलो अमावंट अमावंट 13 करोड सुमार आसा। त्या कितले ग्रुपांचो 105 ग्रुपांत। सर एकदम आमचे कॉपरेटीव डायरेक्टर म्हणून तेणी कितें केला फायल ते दिसा जे दिसा हांव येयल्ले पळय त्या दिसा तेणी पुटअप केले फायल ऑलरेडी जाला। हे 8 दिसांनी आमचो जो कोटा येवपाचो आसा तो येतलो आनी सगळी बिलां रिलीज करता। शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे म्हणटात तांकां केंद्रा कडच्यान इन्स्टॉलमेंट मेळूंक ना तरी गोंय सरकारान राज्याच्या शारांतल्यान पयशे फारीक करता म्हूण सांगलां। ऑक्टोबर नोव्हेंबराच्यान थोड्यांची बिलां सेटल जाल्ली ना। सो हांवें तांकां क्लियर सांगलें की म्हजे कडेन सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो अजून पर्यंत इन्स्टॉलमेंट आयिल्लो ना। आनी म्हाका एक प्रश्न पडलो की
हाज्या पयलीं म्हाका ती सांगूंक शकताली, पूण आतां 8 दीस आसतना ती म्हाका सांगता की आपूण जुनांच्यान मिड डे मील आमी दिवपाचें काय ना तो विचार करतलो म्हणून सांगून गेली. ज्या दिसा ती म्हजे कडेन आयली ताज्या व्हेरी नेक्स्ट डे हांवें प्रपोजल घालें गव्हर्मेंटाक की आमकां स्टेट शॅर पयलो रिलीज करचो म्हणून. आनी काल हांव माननीय मुख्यमंत्र्या कडेनूय हें उलयलो आनी CM सर एग्री जाला की आमी पयली स्टेट शॅर रिलीज करता आनी तातूंतल्यान तुमी बिलां पेंडींग आसा पळय न्ही ती क्लियर करा. हें हांवें तांकां आज सांगलें आनी तांणी एग्री जाल्या ती की 5 जुनाच्यान मिड डे मील भुरग्यांक दिवपाक. दुसरें बिलां जी ती पेंडींग आसा म्हणून सांगता ती आतां थोड्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे थोडीं बिलां स्कुलांच्यान सायन जाल्लीं ना वीच इज अ मॅन्डेटरी रिक्वायरमेंट. थोडीं मागीर ADI-च्या लेवलाचेरूय थंय स्क्रुटिनायज जावन पास जाल्लीं ना आनी आमचे कडेनूय हांगा उरले आसात थोडीं, कित्याक आमचो फंड एग्जॉस्ट जाल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता की विदीन 15 to 20 days आमकां स्टेट शॅर जर आयलो जाल्यार आमी तांची ऑलमोस्ट सगळीं बिलां क्लियर करूंक शकतले. आनी कालूच आमची सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेनूय मिटींग जाली आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फर्स्ट शॅर ह्या वर्साचो आमकां फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट आमकां रोखडोच येतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार. कोलवाळचे सेंट्रल जेलींत कांडां बंदूच जायना. IG प्रिझनान राती उसरां घाल्ले धाडीत 30 मोबायल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जप्त. ते भायर तंबाखू प्रॉडक्ट. हालींच विजय कारबोटकार आनी टार्झन पार्सेकाराच्या गँगाची जेलींत केस्तांवां जाल्ली. जेलींत मोबायल, तंबाखू नित्याचोच जाला. ही जेल सुदारपा भायर पावल्या. जेल प्रशासन सुरक्षेचेर मोठें प्रस्नचिन्ह. गोंयांत फाल्यां परवां G20 कार्यगटाची तिसरी बसका. बसका नीती आयोगाच्या स्टार्टअप 20 गोवा संकल्पनेक लिंक आसा. देश विदेशी प्रतिनिधी येवंक सुरू जाले. बसकेंत बिझनेस इनोव्हेशन, स्टार्टअपाच्या फुडारा विशीं चर्चा जातली. गोंयच्या सन अँड सँड संकल्पनेचेर स्टेट ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम इन गोवा द बूमिंग इकोसिस्टम ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्याचें खासा उलोवप आसतलें. गोंयांत 340 शेक, खंयच इशू ना सोडून कळंगुटे. थंयच्यान करप्शनाचे आरोप जातात, मात सिजन सोंपले उपरांत आरोप सिरियस, कागाळ दिवची, चवकशी करून एक्शन जातली म्हूण पर्यटन मंत्री उलयला. खंय बटन आनी खंय फुनेल वाजता तेंवूय खंय कळटलें म्हूण थोमणो. नवे शेक पॉलिसींत शेक दिल्लीवाल्यांक दिवंक मेळचे ना. गोंयकारांचो बिझनेस खंय गोंयकारांक. हॉकर्स जे येतात ह्या हॉकर्सांक आम्हाला कोण दितात तुमीच पळयलां. हॉकर कशे किचनाचो स्टाफ जाता हे तुमीच पळयलां. मसाज लावपी ती मागीर ती कोण तरी व्हिडिओ काडटा, लामाणी भोंवता आनी कितें म्हणटा ती दिसा वर्ड दे यूज. द सेम पीपल आर एम्प्लॉयींग दीस पीपल. सो आय एम नॉट मेकिंग एनी चार्ज, बट द न्यू पॉलिसी विल बी स्टिच्ड वेल to ensure that no illegalities take place, and if I find out that any illegalities are taking place under the new policy, strict action will be taken on those people who violate that policy. Number 1. Number 2, गोंयकाराचेर focus जावन these policies will be there. Number 3, जे हे encroachment करतात आनी मागीर करूंक सोदतात ताजेर म्हाका दिसना anybody will be able to help this type of people. But as a issue what he has put on the department on charges and allegations of corruption is a very serious concern to me, because I have been working here for last 1 year to put tourism together. कित्याक आमी फुडलें चिंतून करूंक सोदता, कित्याक जे कॉम्पिटिशन येवंक लागला फ्रॉम सिंधुदूर्ग अदर थिंग्स हांकां अजून खबर ना. जेन्ना येतले परत सरकारच्या नांवार बॉब मारतले, सरकारान कांयच करूना, आमकां दवरलां. ताणें तें सांगलां दिताले, पॅकेट दिताले. इलिगल आसा म्हूण दिवंक शकता, आनी लिगल आसा म्हूण समज दिता जाल्यार कोणाक दिताले, आनी इलिगल आसतनाय कोणाक दिताले हें ताणें इन्फॉर्मेशन आमकां कॉपरेट करून दिवचें. आय वील एश्युअर हिम दॅट 100% एक्शन इज टेकन. पूण तुमकां म्हणिल्ल्या प्रमाणे एक वालो जो कळंगुटेच सगळे कळंगुटेच कित्याक बॉयल डावन जाता हो प्रश्न पडटा की सावथाक बी कितें आसा जाल्यार सावथाचे कोण उरना. 340 शेक, 340 शेकाच्या बद्दल अशें कोणाक त्रास जाता. Media has already highlighted in the past how sheikhs have been subletted, and we also have record. But we were taking it easy so that the year goes well for everybody since they have come out of COVID. But this year, this policy with the stakeholders we will design, but ensure that is enacted in toto, and any violations will lead to very important actions on violations of this. कित्याक दोन्ही जावंक शकना. जो इलिगल करता तो पैसे घेता, जो लिगल करता आनी पैसे कित्याक दिवंक जाय. आता इलिगल करून पैसे दिता आनी मागीर 31 मे जेन्ना सिजन सोंपता तेन्ना उलयता
कोण उलोवंक लायता द बटन आनी पुनेल द बटन एंड पुनेल स्टोरी विल कंटिन्यू ती आन्सर एप्रोप्रिएटली टायमार मेळटलो ह्या हप्त्याचे प्रॉब्लेम चडशे कालांगुटसानूच कित्याक जाता म्हजो तोच प्रश्न आसा की हे सगळे इश्यू जे आसा कंप्लेन्स कालांगुटूच कित्याक येता काय म्हणून फाटीं अशीच कंप्लेन कालांगुटूच आयिल्ली. घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. दक्षिणेत बीजेपीची मोदी सावंत सरकाराचो परफॉर्मन्स रिपोर्ट लोकांमेरेन पावोवंक मोहीम, म्हयनोभर जनसंपर्क कार्यावळी. मोदी सरकाराची 9 वर्सांची कामां घरोघरी, तातूंत सावंत सरकाराची कामां लोकांमेरेन पावोवंक विकास तीर्थयात्रा, स्किमी विशीं जागृती, रिपोर्ट कार्ड घराघरांनी पावोवंक संपर्क अभियान. कार्यकर्त्यां सावन मुख्यमंत्र्या मेरेन सगळे वावुरतले. गेल्या 29 आमच्या सरकाराक 9 वर्सां पूर्ण जाली आनी ह्या 9 वर्सांत सरकारान कितें कितें कामां केल्या, सरकारान लोकां खातीर कितें कितें येवजण्यो हाडल्या, म्हणून आमचो सरकार आनी आमची पार्टी सदांच लोकां पर्यंत पावपाचो आमचो प्रयत्न आसता. जाता तितलो लोकां पर्यंत आमी कितें कितें केलां हें सगळें पावोवपाचो हें आसता आनी अश्यो वेगळ्यो वेगळ्यो कार्यक्रम आमकां आमचो पक्ष दीत आसता, जेणे करून आमी लोकां मुखार आमी कितें कितें केलां तें आमी सांगतात. पूण ताज्या खातीर पार्टीन आमकां जनसंपर्क अभियान हो एक प्रोग्राम दिला आनी हो 1 म्हयनो हो प्रोग्राम चालू आसतलो. 9 जुनाक नॉर्थ गोवा आनी 12 जुनाक सावथ गोवा अशी विकास तीर्थ यात्रा आसतली. हांगा गोंयांत केल्ली आमची उदरगत म्हणजे मेन गोंयांत खुबशी उदरगत जाल्या, पूण जे मेन 2-3 स्पॉट्स आसा जंय आमी सगळ्यांचें जीवन आमचें बदलून दवरलां. अशे 2 स्पॉटार आमी वचून म्हणजे आमचे CM आसतले, ताका प्रदेश अध्यक्ष आसतले, आमचे सगळे मंत्री आसतले, खासदार आसतले, MLAs आसतले, सगळे कार्यकर्ते आसतले. पिलार नेवरा पोन्ने गोंयांत कदंबा घालची म्हूण आरजीचो आमदार विरेश बोरकाराक बरोबर घेवन कदंबाच्या MDक घेराव. मागणी सरकारा कडेन व्हरात म्हूण MDची जाप, तितल्यार आरजीचें कळ्ळें. दोगांची बाचाबाची. निमाणे जुलयांत 100 EV बसी येतात, पोरण्या गाडयांतली एक घालता म्हूण सांगून MDन आयचें फाल्यां धुकल्लें. पिलार नेवरा पोन्ने गोंयांत कदंबा घालची म्हूण आरजीवाल्यांचो कदंबाचे MDक घेराव. बसी सुरू करूंक 305 मागण्यो आसात. जुलयांत 100 EV बसी येतल्यो. ते उपरांत आदल्यो 100 बसी मागणे प्रमाण डायवर्ट करतले म्हूण MD सांगता. सो येसले आमी जेन्ना आमकां येता आमी ते सगळे रेजिस्टर केला. सद्याक आमकां सगळे आमचे 500 जे बसीस आहात दे आर ऑलरेडी ऑन द रूट्स. स्कॉलाक घातल्या तेमी हे कोणी आमचे लोकल डिमांड आहा तो डिमांड आमी फुलफील करप त्यो बसी रस्त्यार केले. आतां 100 बसीस आनी इलेक्ट्रीक बसीस येवपाचे आहा जुलयांत. सो जेन्ना त्यो येतल्यो आमचे कडेन ह्यो मॅन्युअल बसीस ज्यो डिझेल बसीस ज्यो आहात दॅट आय वील डायवर्ट हियर. जे कोणाचो डिमांड आसा न्ही 100 बसीस आय वील डायवर्ट हियर आनी ऑल्सो डायवर्ट टू स्कूल्स. सो जुलय वेट टील जुलय. मागणी सरकारा मुखार घालात म्हूण MDची जाप. आरजीचे कळ्ळे. कर्नाटकांत वेंचणुकेक धाडपाक बसी आसा, गोंयकारां खातीर ना काय म्हूण प्रश्न. गव्हर्मेंटाक करपाक जाय. मागीर गव्हर्मेंटान दोग जाणांक हें दिला हें तो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट चलोवपाक. कदंबा एक आनी प्रायवेट. Sir, that is not their concern. It is not their concern. Why their concern? It is their concern. Sir, ते घेऊन तुमच्याकडे येता. It is your responsibility to public transport लोकांक दिवपाची तुमची responsibility. As a general public, they should know whom to contact. अरे चुकीचे किती नाका मागीर कदंबा ट्रान्सपोर्ट कोणाचो? अरे व्हॉट इज गव्हर्नमेंट? तुका कितें वी आर पेइंग दिस पब्लिक इज पेइंग ऑल. हांव कितें गव्हर्नमेंट पब्लिक इज पेइंग ऑल. कोण गव्हर्नमेंट
राव रे, ऐक. एक मिनिट, तुम्ही हांगा फकाणां करपाक येता. कदंबा कॉर्पोरेशन कोणाची तुम्ही कर्नाटकात धाडपाक तुमच्याकडे बसी आहा. खाट्याक बसी धाडपाक थंयसर घ्या तुमच्याकडे. एवरी इलेक्शन धाडटा तुम्ही. खंयच्या खंय न्हू. हेजो तू हे चॅरीर आसा म्हणून कोणी हे चॅरीर आसता पळय तेंचे फुडें आमी वयता. मग तू जो सांगता कदंबा कडेन वचनाका तू प्रायवेटा कडेन वच. दिस इज कदंबा कोणाची गव्हर्नमेंटाची मरे. तू काय सांगू ना कदंबा गव्हर्नमेंटाची मरे. सांगू ना की अब्बल चुलायन घालता म्हणून तुवें सांगना तुवें कोणेला. बरोच वेळ शाब्दीक चकमक चल्ली. निमाणे जुलयांत बस घालता म्हूण सांगून एमडीन आयचे फाल्यां धुकल्ले. आमची एक टीम असता. ती वचून ती एक सर्वे करता. किती सर्वे केली तुम्ही? राव रे तू सर्वे केल्या. दाखव रिपोर्ट. अरे मातसो उलोवपाक दी. तू ताका दाखय मरे रिपोर्ट. तू उलयता पयलीं दाखय मरे रिपोर्ट. तू कित्याक तू कोण? हांव कोण म्हणजे तू एमएलए आसा. अरे whatever. तू तर एमएलए आहा तर तू समोर कडेन उलय. तुम्ही रिपोर्ट केला. तू भायर कित्या भायर वच? कित्या भायर वच? हे ऑफिस कोणाचे? हे ऑफिस कोणाचे? भायर वच कित्याक? भायर वच कित्याक? ही PS to MLA. Do you know? He is PS to MLA. He is PS to MLA. भायर वच कित्याक? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नॅशनल गेम्सांत फुटबॉला बरोबर बीच फुटबॉलाचो आस्पाव केला म्हूण गोवा फुटबॉल संघटना खोशी. बीच फुटबॉल नॅशनल गेम्सांत घेवचो म्हूण GFC ऑलिंपीक संघटनेक मेळिल्ले. सिनियर फुटबॉल टीम फायनल करूंक हातांत 3 म्हयने आसात. नॅशनल गेम्सांक सगळी तयारी आसा म्हूण अध्यक्ष कायतान सांगता. संघटनेची बसका जाली. फाल्यां इनामां वांटपाचो सुवाळो. ऑलिंपिक एसोसिएशनान हांव रिप्रेजेंटेशन दिलें behalf of GFA and they have agreed to include it. Next is our AGM, most probably next month. So ती जाली की we can select it. 3 months आमचेशी आसात तेन्ना म्हणल्यार आमी टीम काडटले. ऑलरेडी आमी गव्हर्मेंटाक प्रपोज दिल्लो आसा. आमचो प्लॅनिंग कसो आसा तो. आनीक ऑक्टोबरान जेन्ना डेट फायनल जातली वी आर रेडी फॉर दॅट. ना काल आमी डेलिगेशन येयलें म्हणजे हालीं तेणें ग्रावंड इन्स्पेक्शन केलां आनी हांवें तांकां कंपनी दिल्ली आमकांय आपयल्ले आनी मोस्टली सावथाचे ग्रावंड इन्स्पेक्ट केल्या फॉर फुटबॉल. एक तिला ग्रावंड, दुसरो उतोर्डा ग्रावंड, मागीर PGM ग्रावंड, बेनावली ग्रावंड आनी धर्मापुरा ग्रावंड. Not profit, but we have enough money now. So money there is no issue now. And already आमकां आतां CMan बजेटान स्पीचीन 6 crores अलॉट करता म्हणून सांगला. सो इफ दॅट कम्स वील बी आमी ते पयशे बरे जाग्यार घालून इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी ग्रावंड घेता ते मेंटेन करपाक युटिलायज करपाक जाय. We have seen in the last year we are going to organize an awards night tomorrow at Taligaon Community Center where we will felicitate the special achievers of last season. जर्मनीच्या बर्लिनात जावपा आशिल्ले स्पेशल ऑलिंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्सांत भारताचे वतीन गोंयच्या 22 भुरग्यांचो पंगड. ह्या भुरग्यांक जर्मनीक रवाना करतना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी खेळा मंत्री गोविंद गावडेन संजय स्कुलांत वचून भुरग्यांक उर्बेच्यो 4 गजाली सांगल्यो. 17 ते 25 जून खेळा सर्ती. आमचे जे सगळे भुरगे ह्या स्पेशल ऑलिंपिका खातीर बर्लिन नंतर जी भारताची टीम वता तितून जवळपास आमचे 22 भुरगे वता. तांच्या खूप खूप अभिनंदन करता. नेटान ताळयो वाजोवन तुम्ही सगळ्यांचें अभिनंदन करता. स्पेशल ऑलिंपिकाक वचपाक ज्यांचे सिलेक्शन जालां ते सिलेक्शन करपा खातीर आमचे कोचीस, टिचर्स हे सगळे जाण तांच्या खातीर वावुरल्या. तांचें हांव खूप खूप अभिनंदन करता. आनी खरोखरच आयच्या दिसा म्हाका मनाक खूब खोस भोगता की आमी पळयता की तांच्यातली स्पेशलिटी सोदून काडून तांच्या खातीर स्पेशल ऑलिंपिकाक तांकां ट्रेन आमचे कोचीस तांकां ट्रेन करपाक शकले. आयच्या ह्या दिसा की पुराय आमी पळयता की पुराय देशात स्पेशल भुरग्यां खातीर जे काम गोंय सरकार करता, आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट करता आनी खास करून आमचे डिसेबिलिटी कमिशन करता ते पुराय देशात ताका एप्रिसिएशन केल्लें आसा. आनी ताका लागून हांव सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय
तसोच गुरू पावसकर ह्या दोगांचे खूप खूप अभिनंदन करता. पाकिस्तानाक 2-8 एका गोलान मारून भारतान आशिया कप ज्युनियर हॉकी सर्त जिखली. ओमानात जाल्ले फायनलींत भारतान अंगद सिंग आनी अरजीत सिंग हुंडलान केल्ल्या गोलांच्या नेटार पयल्या हाफांत 2 गोलांची लीड घेतली. दुसऱ्या हाफांत पाकिस्तानाच्या अब्दुल बशरतान गोल मारलो. टीम इंडियाची तोखणाय. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपात. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.